संजूबाब वेरेकार आणि म्हजी इश्टागत सुमार 40 वर्सांची आणि जो सगळ्यांक धक्को जो शॉक आमकां आज बसला म्हणजे हाज्या अजापाचो दुख्खाचो ताजी आमी कांयच आमचे कडेन उतरां ना ताजे खातीर. आनी संजीवान जें कोंकणी खातीर कोंकणी चळवळींत जें काम केलें, जो कश्ट काडलो, ती कोंकणीची सेवा केली, जे बारीक सारीक ताणें कसलेंच पळयनासतना सगळे तरेची तो काळ हांवें पळयला ड्युरींग कोंकणी राजभाशेची चळवळ. त्या उपरांत ताणें संजीवान जें साहित्यीक योगदान दिलें आनी तातूंत कायम संजीव म्हणल्यार एक उमेदीचो सामको खळाळतो झरो, चैतन्यदायी असो. सदांच कोणी ताची म्हऱ्यांत आयल्यार रोखडोच चार्ज जावन वचचो आनी सगळे भितर तो मेळून मिसळून वागतालो. फक्त लेखकूच अशें न्ही, पूण कलाकार, गायक, बाकीच्या सगळे थरांतले, सगळे पिराय गटांतले लोकां कडेन उलोवपाची ताजी एक वेगळी नाट, ताजी ढंग, ताजी शैली आपली अशी आशिल्ली. पत्रकार आनी लेखक म्हणून संजीवान जें कार्य गोंयच्या क्षेत्रांत केलां तें केन्नाच विसरूं नजो. आनी आमकां ताणें खूब 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 प्रेम दिलें जिवनांत. ताणें हांसयलें, पूण आज मात इतले रडयले की म्हणजे खरोखर म्हजे कडेन उतरां ना की वांगडाच आमी दोगूय वताले, पूण आज अशें संजीवाक निरोप दिवपाक हांगा येवचें पडटा. हाजे सारके जिवनांत आनी दुसरें खंयचें दुख्ख ना अशें म्हाका दिसता. संजीव वेरेकर एक महान असो लेखक, जाणें हाडेमासाचीं देवळां आनी प्रेरणा रूख ही दोन व्यक्तिचित्रां अशी बरयल्ली की ताजो उगडास आमी केन्नाच विसरूं शकना. एक म्हजें आनी ताचे सारके जवळचें नातें म्हणल्यार इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांझा ह्या संस्थेक तो मार्गदर्शक आशिल्लो. जेन्ना जेन्ना कार्यक्रम जाताले तेन्ना ताजें मार्गदर्शन घेवनूच ही संस्था अनेक वर्सां फुडें गेली. बरे बरे कार्यक्रम ताणें आयोजन करून दिल्ले. असो एक महान लेखक आमच्या भितर आयज ना. तशेंच गोमंतक मराठा समाजाचो एक मोठो घटक, जाणें प्रेरणा रूख हें पुस्तक सबंद समाजाचे मोठे लेखक जे सबंद गोंयभर आनी भारतभर आसा, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकारा सारके आनी गोंयांत मोठमोठे जावन गेले, शशिकलाताई काकोडकर, भाऊसाहेब बांदोडकर, अशा सगळ्यांचे अशें एक मोठें पुस्तक हालींच ताणें एक 4 म्हयन्या पयलीं बरयल्लें. एक मोठो लेखक आमच्या समाजांतलो आनी जाचें सदांच आमकां मार्गदर्शन आसतालें. एक उत्कृश्ट आयोजन करप कार्यक्रमाचें हें ताजे कडल्यान हांव शिकलां आनी अनेक वेळा ताका हांव मेळटालो. हालीं 11 फेब्रुवारीक सुद्दां ताचो एक पर्सनली म्हाजे कडेन प्रोग्राम जाल्लो पणजे. अशे तरेचो एक महान मनीस आयज आमच्या भितर ना. खूब दुख्ख सबंद गोंयकारांक, सबंद भारतभर. येदो मोठो मनीस, कवी, लेखक, ललीत साहित्यीक, सगळ्या तरेचे बरोवपी असो तरेचो मोठो महान आमच्या भितर आयज ना. तेन्ना गोमंतक मराठा समाजा तर्फे हांव ताका आर्गां ओंपतां. खूप दुःखाची गजाल आमचे मदीं घडल्या. खास करून कोंकणी लेखक, कोंकणी साहित्यकार आनी पत्रकार आमचो इश्ट संजीव वेरेकार. म्हणजे इतलो ताणें शॉक की हांव ताका म्हाज्या पुस्तक प्रकाशनाक पयर 2 दीस फोन करपा बशिल्लो आपोवपा खातीर, आमंत्रण दिवपाक, येता मरे म्हणपाक. तर कोणें फोन म्हजो काडलो ना. आमकां कांय येना. काल सुद्दां एक सांजचो म्हाज्या पुस्तकाच्या प्रकाशना वेळार आमी बसल्यार मागीर मोबायल काडून फेसबूक पळयल्यार आर्गांव दिवली पेट्टा आनी संजीवाचो फोटो. म्हणजे इट वॉज ए शॉकिंग न्यूज फॉर मी. कारण चिंतूंक सुद्दां तो बरो ना, हॉस्पिटलांत एडमीट केला हें सुद्दां आमकां खबर ना. आनी एक आमच्यांतलो बरो अती उत्सव चळवळी सगळे तरेचे वाद घालतालो, आमचे कडेन मतभेद आशिल्ले आनी उगड सांगतालो आपल्याली मतां. ताजें अशें अकस्मात तो आमी ताका अंतरतले, तो आमकां अंतरलो म्हाका धरून आशिल्लो. संजीवान आपल्या कारकिर्दीत कोंकणी खातीर, भाशे खातीर खूब योगदान दिल्लें आहा. खास करून कोंकणी भाशेच्या चळवळींत तो आनी ताजे हांगासरले सगळे इश्ट जे आसात ते खूब सक्रीय आशिल्ले जाणा. एक पत्रकार म्हणून ताजें बरे पैकी ताणें आपली कारकिर्द केली. एक कवी म्हणून तो मुखार आयलो आनी सतत जागृत आशिल्लो. संजीव वेरेकार एक बरो मनीस, बरो साहित्यीक, खास करून कवीचो पिंड आशिल्लो आनी आपल्या साहित्यांतल्यान समाजाच्या वेगळ्या वेगळ्या गटांनी जे आसा ताजेर तासा उडपी, बऱ्यापैकी भाश्य करपी, जाका लागून समाजात जागृताय निर्माण जावची.
अशा पद्दतीचें लिखाण करपी एक बरो सडेतोड कवी. आतांच हालीं हालीं ताच्या साहित्याक आनी घुमारे फुटपा लागिल्ले. अशा वेळार दिसतालें की संजिवानी फुडलीं किमान एक 15-20 वर्सां तरी बरें दर्जेदार साहित्य निर्माण करतलो अशें दिसूं लागिल्लें. इतल्यात काळाचो घालो पडचो तसो पडून आज तो आमच्यात ना हें सत्य स्विकारप आमचे कडल्यान चड जाता. एक गजाल निश्चित खरी की कोंकणी क्षेत्रांत एक पोकळी निर्माण जातली साहित्याच्या क्षेत्रांत. आनी जे लोक भिडमुर्वो दवरनासतना सत्य उलोवपी अशा लोकांचे संख्येंत निश्चित एक उणाव येतलो. संजीव वेरेकार हो एक कोंकणीचो म्हालगडो. एकाच गांवचे आमी. कोंकणीन बरोवपी, विचार करपी आनी त्याच बरोबर एक बरो लेखक कवी सुद्दां. संजीव केन्ना याद करतालो, फोन करतालो, चर्चा करतालो. आयज तो संजीव आमचे मदीं ना. म्हणजे खूब दुख्ख जाता. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन संजीवाक श्रद्धांजली दिता. त्याच बरोबर तेंच्या घरच्यांक देवान ताकद दिवची, बळगें दिवचें हें दुख्ख सोंसपा खातीर अशें म्हणटा.